मेन्शनींग एज अ मिशन सालसेत. आय एम नॉट मेन्शनींग इट एज बाई कशें आसा, बाई ते आयलो काय मिशन सालसेत म्हणटालो. म्हाका तें म्हणपाचें ना. बट ड्यू रिस्पेक्ट टू द बाईन सदांच म्हणजे कदाचित बरेचशे सालसेतकार आतां म्हज्या बरोबर आयला. ते बाईन तेंचेर जो फेथ विश्वास तांचेर दाखयल्लो तो कदाचित तांकां आतां दिसून आयलो आसतलो. तर बीजेपी वील डू द डेव्हलपमेंट ऑफ देअर कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ द सालसेत. डेफिनेटली द सालसेतींतले बरेचशे लोक आमदार तर आमच्या बरोबर आसात, सरपंच पंच हे सुद्दां ज्या पद्दतीने हे सरकार डेव्हलपमेंट करता ते पळोवन आपली वेगवेगळी कामां जी आसा ती सतत घेवन येत असतात. त्या खातीर तुमी म्हणूं येता की मिशन सालसेत म्हणण्यापेक्षा सालसेत डेव्हलपमेंट म्हण. मुख्यमंत्र्यान नव्या जंक्शनाची पळोवणी केली. साळ न्हंयच्या खंय 2 टप्प्यात ड्रेजिंग जातलें. तो फक्त तुमकां हेवटेनचें उदक तेवटेन वचपाचो हो विशय आसा. उदक हेवटेन भरता आमी हे फावटी व्हेरीफाय केला. आमचो PCI थंयसर आयल्लो. बट तें उदक हेवटेंतल्यान तेवटेन वचपाचें प्रोविजन आमी करता. जरी आमी तुजें म्हणणें आसा पिलराचेर जावचो ना तो, बट पिलराचेर जावचो ना, बट उदक सगळें हेवटेन भरलेलें उरचें ना. तें उदक वचपाची प्रोविजन करता. ओके. आयदर ताका कदाचित बिगर साको टायप आसतलो. हय हय तो दाखयतलो तुका. पयलीं सद्या हें जंक्शन डेव्हलपमेंट करपाक आनी हे जंक्शनासून कनेक्टिविटी आमगेल्या वेस्टर्न बायपासाक तो आमगेलो मेन इश्यू आसलेलो नुवें विलेजा जालो. तें आमी आतां सेमाचो हिंग दाखोवपा हाडला. आनी आमगे रिवर्साल मेन रिवर्साल आमगेली सारकी पुरवान कवर जालो आहा. रिवरा मोदी झाड जालें आनी हें उदक वचना जायना. आज कितू क्रोरांनी फार्मर्सां आज आमकां फारीक करप पडला. शेत कुसलें ही डिसिल्ड करपा जाय. हें एक प्रायोरिटी. हे 2 फेज केलो आहा CM फेज 1 आनी फेज 2. म्हळ्यार ही फेज 1 वेर्ना टू आमगे हारेबा हिंगा फिश मार्केट ही पयली जावपा जाय. हांवें आयकिल्लें ते भाशेन WRD की ते फेज 2 पयली करपा सोदता म्हणून. ती सेम You had a meeting I think with the sarpanch. साळ रिवर डिसेल्टिंग हो विशय जो आहा पळय न्ही रे, एक्चुअली ताका खरें म्हणजे तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय. आमी सगळ्या म्हणजे ज्या भागांतल्यान साळ रिवर व्हांवता पळय न्ही त्या सगळ्याच्या लोकांच्या इंट्रस्टान आमी ती करपाक सोदता. आतां हें करता आसतना तेणी म्हटलां तें बरोबर आसा. 2 फेजींनी आमी करता. पण खंयची रिवर जर ड्रेजिंग करतले किंवा ती डिसेल्टिंग करतले आसत जाल्यार ज्या कडेन ती दर्याक जॉयन जाल्या पळय न्ही थंयच्यानूच ती सुरू करची पडटली. ती वयर सुरू जाल्यार थंयच्यान आमकां शेवटी डिसेल्टिंग करपा खातीर जी डिसेल्टिंग मशिनरीज लागता किंवा जी बोट लागता तितूंतल्यान डिसेल्ट करीत करीत वयर वयचें पडटा. सो ती समुद्राक टच जाल्यार थंयच्यान डिसेल्ट करीत वयर वयचें पडटा. From the mouth of the रायट फ्रॉम द माउथ ऑफ द रिवर. माउथ ऑफ द रिवरच्यान सुरू करपाचो असो तरी आत्ता प्लॅन आहा आमचो. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.